लोकशाही तांदूळ बरे आसा गो? हय बरें आसा. कसले जाय तुका? दाखय पळोवया. हे पळय हे आसा. हे कशे किलो? हे 32 रुपीस किलो. आणि डाळ दी म्हाका. ही कितले पयशे? ती 32. अरे श्याम, कितें जालें रे? कित्याक बोवाळ मारता रे? कितें सांगू तुका मृद्या, कोण तरी 10 जाण मंकी कॅप घालून आयले, म्हाका घट धरलो, विचारप ना पाचारप, तशे कपडे धुता तसो म्हाका धुयत रावले मुगो. आवय आवय. श्याम, ओगीच कितेंय सांगू नाका. कोणूय कित्याक येतलो आनी तुका मारतलो रे? तुवें शुअर कितें तरी मरे आदनेरी केला आसूंक जाय. आदनेर करपाक वेळ तरी कोणा कडेन आसा गो? आवय, म्हाका आडयलो, म्हाका म्हणपाक लागलो तूं काँग्रेसीचो मनीस मरे, तुजें चड जाला. एकल्यान खोटो घालूंक सुरू केल्यो आनी पळय दुसऱ्याक गुड डावन मारलो. श्याम, ओगीच कोणूय मरे कोणाक मारचो ना. तुवें मरे खंयच्या तरी चोडवाची फकाणां मारली आसूंक जाय. ना गो मृद्या, देवाच्या सांगता हांव तेका वळखो सुद्दां ना कोण पळय ते. सांबाळ रे बाबा, ओगीच कोणाचे भानगडीन पडप ना. अरे बाबा कितें जालां रे? बोवाळ कितें करता? अरे बोवाळ करता तो दिसता तुका, लोक मारता तेन्ना दिसोंक ना मरे तुका. अरे बाबा हांव आतांच येयला मरे, तुजी खबर घेवपाक पूण हांगा येयलो मरे हांव. अशें आसता कळना. मारतलो कोणाक दिसना पूण बोवाळ मारतलो सगळ्यांक दिसता. अरे गोयना मरे. आगो हेचो बोवाळ आयकून हांगा येयलो. अरे हांवें तेका तेंच विचारलें. तो म्हाका सांगता कोण तरी खंय आयले आनी तेका पेटलो. आगो आयज काल गोंयान आमदाराक देखील मारून पळटात, तांकां कोणूच सापडना. आमदारा? कितें सांगता रे? म्हणजे आमचें राज्य म्हणजे कितें बिहार रे? कोणूय आयलो आनी कोणाकूय मारून गेलो? आगो अमृत, तुका कांय खबर ना? असोच विष्णू वाघाचेर कोणी तरी नानोडे हल्लो केल्लो. अरे कितें जालें रे? मारलो मरे कोण तरी. श्याम, कित्याक रे बोबाळ कित्याक रे? तो बाबा मुको मार लागला रे. चुकता सारकें परत बडयलो म्हाका. अरे कोणे तरी मंकी कॅप घातलेल्या लोकांनी ताका बडयलो मरे. कितें? हय, मंकी कॅप घालून कोणे मारलो? अरे विष्णू वाघाकूय ते दीस कोणे मारला तो मंकी कॅप घालूनच आशिल्लो मरे. शुअर हे गोंयांत मरे कोण तरी ते मंकी कॅप घालून गँग भोंवपी आसात. हो शाळा दुखतो अप्पा, हे गोंयांत मरे शुअर मंकी कॅप घालून गँग भोंवपी आसपाक जाय. अरे म्हाका दिसता ते दीस पळय ते दिल्लीन पळय 2 आमदारांचे केस्तांव जाल्लें पळय, ते तेंच्यांनी मंकी कॅप घालून केल्लें काय कितें रे केस्तांव? ना 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 ना, तो आमदार पळय थंयसून दिल्लीकसून आयला पळय, तो विमानतळाचेर मंकी कॅप घालून आयल्लो खंय. हा अशें. अरे पूण आमी हांगा उलयत कितें आहा रे? चल ताका जीएमसीन व्हरया मरे. जीएमसी कित्याक रे? तिका वखद धड मेळटा, तिका कांय मेळना, सगळे भायले हाडचें पडटा. कितें उलयता रे बोस्त्याव? बांबोळे जीएमसीन वखदां बी कांयच मेळना. कांय मेळना. ना दोतू अप्पा, मेळो ना. फाटल्या दिसांनी मरे म्हाज्या मावशेच्या चेड्याक थंय जीएमसीन जोर येता म्हणून एडमीट केल्लो. दोतोरान वखद बरोवन दिलें पळय, ते एकूय जीएमसींतल्या फार्मासीन मेळोंक ना. मागीर सगळीं भायल्या फार्मासींतल्यान हाडची पडली वखदां. अरे आमच्या गोंयान कितें चडलां पळय कांयच चलना. ह्या गरिबांक मरे कोणूच वाली उरोंक ना. अरे कितें म्हूण सांगतलो, त्या गोवा मेडिकल कॉलेजीन मरे कितेंच सारकें ना. आतां पयशी ते सिवरेज प्लांट मरे व्हांवता, सगळें उदक घाण संडासाचें आनी कसलें कसलें बुरशें उदक भायर व्हांवता. अरे ते उदक व्हांवता ते व्हांव रे, म्हाका पियोवपाक तरी उदक दी. गोंयना ते केल्लें उदक दी रे. आनी ताका उदक हाड. दिगो बायलें उदीक दिवया मातशें. म्हाका एक सांग, तुका मारलो कोणें? घे घे तो घे. भाव. पिये उदक पिये. पिये पिये. तो भाव असोच पाजारून येतालो.
कोण तरी 10-12 जण आयले मंकी कॅप घालून असं म्हाका कळोंक ना कोण ते म्हाका घट्ट पेट पेटलो दत्तू अप्पा आणि तू ओगीत रावलो अरे एकलो करतलो तरी कितें हांव इतली दुखापत जाली म्हाका दिस इज व्हेरी सिरियस दत्तू व्हेरी सिरियस असल्यान आमच्या गोंयांत घडटा अरे फाटी त्या नायजेरियानी पळय पोरवरी बोवा घातलो तो जाणाय मरे तूं हय. धुमशाणा केली मरे तेंच्यांनी हांगा मरे पुलिसांचो भंय म्हणटा तो कोणाक ना आगो अमृत्या वाघाक मारलो पळय तेजें कितें जालें गो वाघाक वाघाक कोणे मारलो आगो वाघाक मारलो म्हणजे वाघाक न्हू गो विष्णू वाघाक म्हणटा तो हय अरे तेका मारलो तेका धरलो आनी तेका रोकडोच बेलीर सोडलो मरे पुढे कितें जालें काय जावंक ना उदक हाड घे पिये दिसता मरे बरें दिसता मरे घे आनी इल्लें पिये तुमकां मरे हांव सांगता हांगा मरे राजकारणांचे फक्त मरे तोंडाची बातां प्रत्यक्षात मरे तांची कृती म्हणटा ती कितेंच ना म्हणजे आमी आमच्या गोंयान सुरक्षीत ना तो आगो सुरक्षीत आसले जाल्यार ह्या श्यामांक बाबड्याक असो मार पडपाचो दिस इज व्हेरी सिरियस गोंयांत मरे कितें घडटा पळय 4 दीस बोबो आता मागीर मरे येरी म्हाज्या मोगुल्या अरे ये रे माझ्या मोगोल्या न्ही रे मागीर ये रे माझ्या मागल्या अरे तुमकां मरे फकाणां सुचता तेका मातसो शामा व्हरून फुडल्या बॉल्कॉन बसया चला यो उठ 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 बाबा उठ उठ यो रे बसते हांव चौकस 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 बाप्पा हे मरे अशें चलचें ना आतां आमकां कितें तरी हेजेर उपाय काडचो पडटलो नाजाल्यार कोणूय येतलो आनी निश्पाप मनशाक मारून उडयतलो मरे कशें आसता जाणा मोगोल्या वेचणूक लागीं पावली की ना लोक मुगो बोबाळा मारीत आसता नाजाल्यार कोणाक कित्याचेच कांय पडलेलें ना अरे दत्तू अप्पा त्या विष्णू वाघाक अजूनय न्याय मेळोंक ना आनी म्हाका दिसना ना ताका मेळटलो असो अरे ते वाघाचे मरे चड जाल्ले तो सरकारान आसून सुद्दां मरे सरकारान आड उलयतालो म्हणजे कितें रे कितें वायट जाता जाल्यार आवाज काडप ना विष्णू बाब आमदार मरे आगो अमृत्या तुका मुगो राजकारणांतली कांय खबर ना विष्णूचे दुखणे पळय आहा ते वेगळे तरेचे तातूंत खूब राजकारण आसा राजकारणाच्यो खबऱ्यो करचो ना कित्याक म्हणटा तूं दोतको अप्पा प्रत्येक इलेक्शनाक आमी मत मारता ते राजकारण न्हू आगो अमृत्या मत मार म्हणजे राजकारण न्हू राजकारण वेगळें आसता अरे सेंट्रल गव्हर्मेंटान खंय आतां गॅस सिलिंडर 12 दिवपाचे गेल्यात मरे वर्साक हा हे राजकारण पयलीं 6 केले मागीर मातशे तेंपान 1.5-2 वर्सान 3 वाडोवन 9 म्हणून केले आनी आतां इलेक्शन लागीं पावतकूच 12 केल्या हाका म्हणटात राजकारण राहुल गांधीन सांगले म्हणून गव्हर्मेंटान 12 सिलिंडर दिवपाचे केले मरे राहुल गांधी म्हणजे तो राजीव गांधीचो चेडो न्हू हय तो खासदार आसा न्हू रे आगो अमृत्या तुका म्हणपाचें तरी कितें आसा पयलीं गॅस सिलिंडर 6 आसले मागीर 9 केले तेन्ना खंय न्हिदलो राहुल गांधी आतां तूं कशें उलयलें अमृत्या हाका म्हणटात राजकारण म्हाका अजब दिसता राहुल गांधीन सांगलें आनी काँग्रेसीन मरे रोखडोच निर्णय घेतलो सॉलिड हा खरें म्हटल्यार मरे काँग्रेसीन राहुल गांधी पीएम करपाक जावो हो आनी कसलो पीएम आगो तूं आनी एक बाय जसो आमचो गोंयचो सीएम आसता म्हणजे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार तसो केंद्र सरकाराचो प्रायम मिनिस्टर आसा ताका शॉर्ट फॉर्म पीएम म्हणटा अशें अशेंच तें अरे राहुल गांधीक जर पीएम केलो न्हू जाल्यार सगळे प्रॉब्लेम मरे फटाफट जादवा सारखे सुटपाचे तुका कितें दिसता तू अप्पा तशें नासता रे तें जादू भशेन सुटपाक राहुल गांधी कितें व्हडलो सगळे आपापल्या परीन आपल्या स्वार्थाचेंच राजकारण करतात हे मात सामकें खरें आं तूं अप्पा आतां मरे कोणाकूय पिशान काडप सामकें कठीण दिल्ली इलेक्शनाक कितें जालें खबर आहा आमकां आप पार्टीन मॅजीक केलो सोमतेच 28 आमदार आनी हो सोमतो सीएम वालोर ते आप पार्टी अरे काँग्रेसीक काबार केले आणि बीजेपीक सत्तेपासून पयस करपाक हातभार लायलो अरे पयरूच कोण तरी आपाप करीत भोंवताले मरे आमगेर सुद्दां येवन गेल्या हय हय पूण मरे केजरीवालान मरे सगळी वीट हाडल्या रे बाबा अरे तूं येदो व्हडलो चीफ मिनिस्टर तूं रस्त्यार धरनात धरूंक बसता कित्याक म्हणटा तूं दत्तू अप्पा दिल्लीचे पुलीस सरकाराक आयकना म्हणून ते धरण्याक बसले मरे अरे ते सगळे बरोबर असले सुद्दां न्हू तरी लेगीत मरे कितें तरी प्रोसिजर आसता कसलो खुशी दोतोर अप्पा अरे आतां तूं एक सीएम म्हणटकूच तुवें विधानसभेन थाराव म्हणपाचो त्या थारावाचेर मतदान करून मेजॉरिटीन कितें जो निर्णय जाता तो राज्यपालाक कळोवपाचो आनी ताजेर कितें निर्णय जाता थोडे दीस वाट पळोवपाची आनी कांयच जमना जाल्यार मागीर तुवें कितें तरी निर्णय घेवपाचो तोय बी घेतना लोकांक विचारून घेवंक जाय कित्याक प्रत्येक गोष्टीक केजरीवाल लोकांकूच विचारता न्हू रे
सरकारान मरे लोकांक विचारप आवडलें म्हाका. सारकें केजरीवालान गो सरकार घडोवच्या पयलीं लोकांक विचारलोलें. ती बरी गजाल्ले पूण सत्तेर येतकूच खंयचेय निर्णय घेतना मरे विचार करून घेवचे पडटा. कितें आसता सरकारान निर्णय घेतलो पूण ते अंमलांत हाडपी अधिकारी आसता. हे अधिकारी केन्नाच्यान काम करीत आयल्ले आसता. तांच्यान मरे एका राती भितर परिवर्तन जायना. परिवर्तन हें उतर खंय तरी आयकलां हांवें. आगो फाटले वेंचणुके वेळार गो बीजेपी परिवर्तन करीत भोंवताले न्हू गो. प्रत्येक ते गांवांनी भोंवल्यात गो. दत्तू अप्पा बीजेपी सरकार जातकूच कितें तें परिवर्तन जालां अशें तुका दिसता? सध्या मरे हाजेर हांव कांयच उलयना. कित्याक हांव जर चड उलयत न्हू जाल्यार थोड्यांक दिसता मरे हांव चड बुदवन आसा म्हणून. ओगीच कित्याक उलोवया आनी शिता फुडें मीठ खावया. अरे मीठ म्हणल्यार मीठ गोंयना ही पोती दवर मीठ घेवपाक विसरले रे हांव. येता बाबा हें आनी एक अमृतें सदांच मरे कितें ना कितें हिसोत्ता. अरे असल्यो बारीक सारीक गजाली विसरल्या म्हणून कांय हरकत ना कळ्ळें. पूण आमी मरे एक म्हत्वाची गजाल विसरूंक जायना. आमी 5 वर्सां सत्तेर आयिल्ल्यांक जाय तें करूंक दिता पूण जेन्ना पळय वेंचणूक लागीं येता तेन्ना आमी ताणें कितें केलां पळय तें सगळें विसरता. ह्यो गजाली आमी विसरूंक जायना. आतांच पळय गॅस सिलिंडराचो आंकडो वेंचणूक आयली म्हणून 12चेर व्हेलो. आतां खूब गोश्टी सवाय जातल्यो पूण नवो सरकार जातकूच परतें सगळें आसा तशें म्हारग. म्हणून आमी मरे सारकें आसूंक जाय. हें मात सारकें आहा तुजें दत्तू अप्पा. मतदारांनी मरे 5 वर्सां कशें शिटूक रावपाक जाय. तेच तर जायना नरे आमच्या देशात. लोकांक दिसता वेंचणूक म्हणजे वाहत्या गंगेत हात धुवून घेणे. पूण मरे तशें न्हू तें. एक आदर्श राज्य एक आदर्श देश जर घडयतलो न्हू जाल्यार प्रत्येक नागरीक मरे प्रत्येक मतदार मरे स्वता आदर्श आसूंक जाय. जाल्यारूच मरे हो देश उदरगतीच्या मार्गार पावतलो. लोकशाही.